वास्को शार नितळ करूंक आतां थंयचो आमदार पालिका पणजे महापालिकेची कॉर्पोरेट CSR असिस्टंट पद्दत वापरूंक सोदतात। 2 ऑक्टोबर मेरेन वास्को कोयरमुक्त करतले म्हणून आमदार काल्लूस उलयला। कॉर्पोरेट हाऊसांनी फुडें येवचें आनी शाराक स्विपींग मशिनां दिवचीं म्हणून तो मागता। ऑफिसर आनी कॉर्पोरेट प्रतिनिधीची ताणें मिटींग घेतली। एयरपोर्ट अथॉरिटी एक कॉम्पॅक्टर मागला, IC कोण एक कॉम्पॅक्टर मागला, हिंदुस्तान पेट्रोल एक कॉम्पॅक्टर मागला। आम्ही आज इवन MPT कडे एक स्विपिंग मशीन मागला, रोड स्विपिंग मशीन। सो देन आयची मिटींग एक सक्सेस जालें आणि आज आम्ही एक डिसिजन घेतला की लाईक लास्ट टाइम मे 15 केलेला मी रिगार्डिंग गार्बेज फ्री। पण आमकां खूप प्रॉब्लेम अजून आहे, लाईक ओल्ड व्हेकल्स आहे, लोक पेमेंट करना अजून गार्बेज इलेवन। आज आम्ही एक टार्गेट दवरला ऑक्टोबर 2 आम्ही वास्को गार्बेज फ्री करतले। जॉईंट एफर्ट विथ द म्युनिसिपल काउंसिल and with all the government agencies. October 2 we have targeted that we will make Vasco garbage free. Vasco will be 100% house to house regular garbage collection by October 2. जाता की गार्बेज जो भायर रस्त्यार आसा पळय त्यो बारीक रस्ते आहा पळय ते एरियेन आमचे व्हडले कंपॅक्टर किंवा ट्रक वचना आनी त्या कारणान ते बारीक एरिया जसे सड्या एरिया किंवा मंगूर एरिया किंवा निवाडे एरिया हेतून धाकट्यो गाडयो व्हडल्यो गाडयो वचना, ताका धाकट्यो गाडयो जाय। आनी आयज म्युनिसिपालिटी धाकट्यो हे करना। एक बरी गजाल आसा, आमकां MLA एक गव्हर्मेंटा कडून प्रपोज करून आमकां एक 7 व्हेकल जे मिनी रिक्षा गार्बेज व्हेकल तेणी आमकां स्पॉन्सर करता सांगल्या, गव्हर्मेंट दिता। म्हाका दिसता ते जवळ म्हाका दिसता एक 10 ते 15 दिसा भितर ते आमकां मेळपाचें आहा। जे वास्कोचे आमदार काल्लू साल्वेरा तांच्या रिक्वेस्टाचेर आज एक हांगा मिटींग आमी घेतलेली। बेजिकली दीस वॉज ऑन स्वच्छ भारत अभियान आनी हातूंत वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटिव्स येतले, तशेंच गोवा शिपयार्ड, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आनी थोडी कॉर्पोरेट हाऊसीस आसा तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले। तांचे कडल्यान आमी इनपुट्स घेतले की अंडर CSR ते आमकां कशा तरेन हेल्प करूंक शकता आनी जे वेगवेगळी कामां अंडर स्वच्छ भारत जी चालू आशिल्ले तांचो स्टेटस आज आमी हांगासर घेतलो। फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिराचे फॉल्स सिलींग बिरेस्तारा राती कडेन कोसळ्ळें। कोणाक कांयच बरें वायट जाल्ल्याची खबर ना। हे कला मंदिराचे एप्रिलांत उक्तावण जाल्लें। GSIDCन ते अजून कला आनी संस्कृती खात्याक हँडओव्हर करूंक ना। शुक्रारा कला मंदिराचो अध्यक्ष फोंडेचो आमदार लवून इन्स्पेक्शन केलें। तो GSIDCच्या नांवान शंख मारता। चूक आसाच भितर, चूक इन द सेन्स हेजी व्हडली कन्सल्टन्सी घेवन सरकार GSIDCची कन्सल्टन्सी घेवन जेन्ना पळय हें करता तेन्ना फूल प्रूफ आनी फूल सेक्युर्ड आसपाक जाय, हें म्हाजें मत। हांगा जर अशें मागीर सिलींग मूव पडटलें देन इट इज वेरी रॉंग। पूण अजून GSIDCची जबाबदारी आसा, आमची जबाबदारी अजून येवं ना। तेन्ना आमची जबाबदारी येतली आनी म्हाजेर जर प्रश्न आयलो आतां लिकेज जाता जाल्यार लिकेज रेक्टिफाय आमी करतले। लास्ट टायम जाला तशें जावचें ना। लोकांक 6 वर्सां 7 वर्सां त्रास काडपाक नाका, हें म्हाजी इच्छा आसा आनी त्या खातीर आमी सपोर्ट करता। हय, वेस्ट इट इज वेस्ट इन द सेन्स आतां सरकाराचें म्हणणें कितें आसा, GSIDC करता तेन्ना तें फूल प्रूफ फूल सेक्युअर आसा। अदर एजन्सी करता, लोकल एजन्सी करता, फॉर एक्झाम्पल PWD करता जाल्यार 10-15 कोटी भितर जावं जाय आशिल्लें। GSIDC करता म्हणटकीर फूल प्रूफ आसूंक जाय, हें म्हाकाय दिसता। शहरान जर येता जाल्यार कन्सल्टन्सी इज रॉंग। हय, मॉइश्चरान जावंकूच शकना। आमचो पावस कितलो पडटा हें सगळें आता तुम्ही कितें फूल सिलिंगूच नवें करपाचें गेलें आनी मॉइश्चर प्रूफ मॉइश्चर प्रूफ। सेकंड तुमी VIP लॉन्चान जेन्ना गेले सगळे थंय तुमी लिकेज पळय म्हणटा, दॅट इज बिकॉज ऑफ द ओल्ड बिल्डींग एंड द न्यू बिल्डींग हॅज कम टुगेदर एंड देर इज एक्सपान्शन जॉयंट। एक्सपान्शन जॉयंटांतल्यान लिकेज जाता आनी कांयच जायना। एक्सपान्शन जॉयंट जेन्ना भरून काडलो दॅट लिकेज विल बी स्टॉप। कंप्लीट जावना न्ही ना, कंप्लीट जालें, फूल कंप्लीट जाल्या शिवाय आमी घेवपाक शकना आनी घेवपूय न्ही आमी। कितें अशें जर प्रॉब्लम जाल्यार वी विल बी रिस्पॉन्सिबल। आतां 6 वर्सां जाल्यात, आतां त्यांच्या म्हायती प्रमाण आनी 6 म्हयन्यांचें काम बारीक 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 अशी 6 म्हयन्यांचीं कामां उरल्या, ते 6 म्हयन्या भितर जातले। आमचे आतां
फ्युचर कोर्स ऑफ अशें एक्शन आसा की ते मटेरियल हे म्हणजे स्ट्रेंथन करून आमी सारके म्हणजे सगळे फूल चॅक करतले हे कितले 1 2 3 4 पॅनल आसा ते मटेरियलान आसा हे कितें आसा हो ही जी एरिया आसा न्ही भायल्यानूय मॉइश्चर भितर येता. घेऊया एक विराम.